भाऊ भयणीनो, एक प्रश्न विचारता, फटाफट आन्सर दियात. चड वेळ काडनाकात, शर्मा मागीर लांब जातलो. नवो नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम हाचे विशीं आयज आमी आयकता. प्रश्न सादो. नवो स्वर्ग नवी प्रितूम तुमकां जाय? डिसायड करूंक ना अजून थोड्यांनी. नवो स्वर्ग नवी प्रितूम तुमकां जाय? होय. नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आमकां जाय. आनी नवो स्वर्ग नवी प्रितूम आमकां जाय जाल्यार ती कशी मेळटली, कशी येतली, आमी कितें करूंक जाय, हें आमकां आयचें देवाचें उतर बरे भाशेन सांगता. ताचेर एक इल्लोसो नियाळ करुया आनी आमी ह्या नव्या स्वर्गाक, नवे प्रितुमेक पुरतीं काय ना तें पळोवया आनी पुरतीं जावंक प्रयत्न करुया. भाव भयणीनो, आयज नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम म्हणल्यार कितें? नवो आमकां पाप साहेब मेळ्ळा आनी नवो पाप साहेब मेळ्ळा तेन्ना आदलो आमचो पाप साहेब आसलो तेजें कितें जालें? गेलो, देवाशीं गेलो. नवो पाप साहेब आमकां कित्याक मेळ्ळो? कित्याक आमचो आदलो मोगाचो पाप साहेब फ्रांसीस ताका देवान आपोवन व्हेलो. देखून आमकां नवो पाप साहेब मेळ्ळो. म्हणटच नवें जरी तर आमकां कितें मेळटलें जाल्यार आदलें आसा तें ना जावपाक जाय. वो आदलें आहा तें वचपाक जाय. तेन्नाच नवो बदल येता. हें करूंक आमी तयार आसां काय ना? हो प्रश्न जरी तर आमी आयज ह्या प्रश्नाक जबाब दितले हांव तुका नवो स्वर्ग नवी प्रितूम जाय, वय जरी तर म्हणटा जाल्यार जाय त्यो वस्तू ज्यो आमकां आदल्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो फायद्याच्यो आमकां पडनात वो कितेंय तरी सारकें ना जाल्यार त्यो सोडूंक, त्यो नव्यो करूंक तूं आनी हांव तयार आसा? आख्खो संवसार बदलपाची सोडया. आख्खो स्वर्ग आनी आख्खी प्रितूम नवी म्हणटा ती आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान जावपाक जाय पयले सुवातेर. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान, आमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान, आमच्या जण एकल्याच्या समुदायान. हें जरी तर जालें जाल्यार आख्खो संवसार बदलपाची आनीक हो संवसार नवो जावपाची आमकां शक्यताय आसा. पूण जरी तर आमी जण एकलो बदलूंकूच ना जाल्यार ती शक्यताय ना. ती फकत उतरां मागीर. जाय म्हणलें, वय म्हणलें, जाय म्हण विचारलें, वय म्हणलें, तितल्याकूच उरलें, तेज्यावन मुखार वचना. आयचीं वाचपां आमकां काय बरो संदेश दितात. पयल्या वाचपान बागेवन पावलू, बार्नाबास भोंवतात एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार. आयज धाकट्या अशा ह्या पयल्या वाचपान आमी कितल्याच गांवांचीं नांवां आयकुल्यां. एक गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत, दुसऱ्या तावन तिसऱ्या, तिसऱ्या तावन चवथ्या वसत आसात. नवेपण दिवपाक आनी कसलें नवेपण? ही नवी शिकोवण जी जेजू क्रिस्तान दिल्या ती सगल्या संवसाराक पावोवंक. जी आज्ञा जेजून दिल्ली आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हेंच शुभ वर्तमान परगटूंक ही नवी शिकोवण घेवन नव्या नव्या जाग्याचेर ते वसत आसात. गेल्यात ते कोण? आयज आमकां मेळटा पावलू. पावलू नवो मनीस. पावलू आसा तो आदलो सावलू आसलो आनी आदलो सावलू कसो? हेच वाटेन जी कोण चलतात तांकां तो बणकणीन व्हरून घालतालो, पिडापीड दितालो. म्हणल्यार जेजूच्या पाटलावदार जे आसात आनी ही जेजूची शिकोवण मानून घेतात, बाराबर येतात, मागणें करतात आनी दुसऱ्यांक शिकयतात तांकां धरून भितर घालतालो. सावलू. सावलू आसा तो पावलू जावचे पासत सावलू आसा ताका सोडचो पडलो. सावलू आतां ना. सावलू आसा तो पावलू जालो देवाचे कृपेन. जेजून ताका वेंचून काडलो, जेजून खूद आपलें दर्शन ताका दिलें आनी जेजू खूद ताचे लागीं उलयलो. आनी सावलू आसलो ताका पावलू केलो. आनी पावलू आतां नवीं पावलां मारून जें आदलें काम तो करतालो म्हणजे ही पिडापीड दिवप, हे वाटेच्या लोकांक ना करप, तोच आतां होच भावार्थ परगटूंक भोंवता. नवेपण पावलूचें, एकल्याचें. आनी ताचें एकल्याचें नवेपण जें आयलें तें सगळें सोबेक उपकारलें. ज्या ज्या गांवांनी तो गेलो थंय थंय तें उपकारलें. म्हणटच ते गांवूय बदलले. त्या गांवांत जे समुदाय आसले, लोक आसलो ते बदलले. तांणी आपणाची शिकोवण जी आसली आदली सोडून नवी शिकोवण घेतली. भाव भयणीनो, आयज दुसऱ्या वाचपान आमकां प्रकाशणी जुआंवाची आयकूंक आयल्या.
जें दर्शन जुवांवाक मेळ्ळें आनी जुवांवाचें दर्शन काय बरें, नवो सर्ग नवी प्रितूम. आनी तातूंतय तो म्हणटा नवो सर्ग आनी नवी प्रितूम जरी तर येतली जाल्यार आदली जी आसली आदलो सर्ग आदली प्रितूम ती नपयत जाली आनी हे भाशेन आमकां नवो सर्ग नवी प्रितूम मेळ्ळी. भाव भयणीनो, जरी तर आमचो जाबाब त्या प्रश्नाक तुका नवो सर्ग जाय तुका नवी प्रितूम जाय, खरेंच जरी तर आमचो जाबाब जो आमी दिला वय म्हाका जाय, जाल्यार उपाय आमकां जेजून दिला. नवी आज्ञा. नवी आज्ञा कितें? नवी आज्ञा खंयची जेजूची? आं? एकामेकाचो मोग करात. लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी ह्या मोगा वरवीं आमच्यान हो नवो सर्ग नवी प्रितूम आमचे मदें आजीर करूंक जाता. करता आमी हो मोग एकामेकाचो? ओ जें कितें आदलें आसा तें आमी सोडूंक तयार आसा. सादे थोडेशे एग्जाम्पल घेवया. आमच्या गोंयांत एक व्हड प्रश्न आसा तो म्हणल्यार आमकां गार्बेज. कोण कोत्ता गार्बेज? रस्त्या कुशीक जी गार्बेज उडयतात ते कोण उडयतात? आमी कांय उडयना. कित्याक आमकां पंचायत आमची येवन आमचो कचरो घेवन वेता. आनी देखून आमी बडे कॉन्फिडेंटली आयज बोट दाखयता. जे कोण भाड्याक रावतात ते हाडून उडयतात. आनी जायते फावटी आमकां म्हणपाक घडये बरें दिसता आमचे जिबेक घांटी आसात ते हाडून उडयतात. आमी उडयनात. कित्याक आमचे पंचायत घेवन वयता सगळे. काय बरो सिस्टम आसा. तरूय पूण गार्बेज उणी जायना रस्त्याचे कुशीक. पंचायतींनी जायते पयशे येता ते सगळे मॅनेजमेंट करूंक, तरूय पूण जायना मॅनेजमेंट. हांव न्हू, तो दुसऱ्यांनी केला. हो आमचो एटिट्यूड. आनी जायते फावटी ते म्हणटा तांकां आमी पळयल्यात पासून. कोण घडये मोटरसायकलीचेर हाडून उडयता, कोण चलता आसतना उडयता, कोण मोटरांनी बरीं सारकीं पॉश मोटरां घेवन येतात आनी त्या मोटरांतल्यान पासून उडयतात. आनी जायते फावटी असले क्लेनलीनेस ड्रायव्ह जातात. आमचे कॉलेजीची भुरगीं क्लेनलीनेस ड्रायव्ह करतात. थंयसर सांकवाळ पंचायतीची एरिया. आयज ड्रायव्ह जालो, एक विका भितर परतून थंयसर वच, परतून तेंच आसा. जायना बदल. आनी कित्याक जायना? प्रश्न करीत जाल्यार लोक म्हणटा आमी उडयनात, ते जे कोण भाड्याक रावतात ते उडयतात. तो भाड्याक रावतात ते हाडून उडयतात तेन्ना तुवें पळयलां जाल्यार तुजो एटिट्यूड कित्याक आजून बदलोंक ना? हांव कोण सांगपाक? म्हाका ते आयकतले, ते म्हज्या आंगार येयत, तेंकां बरें दिसचें ना? आमी फकत पळयता. आनी ह्या पासत आमचो कचरो वाडत वयतलो. हो फकत एक कडेचो एग्जाम्पल. पूण आख्ख्या गोंयांत जरी तर आमी घेतलें, हो सादोसो एक एग्जाम्पल जो आसा तो आमकां पुरो समजूंक. आमकां नवें जाय, पूण तें नवें करूंक म्हजो जो एटिट्यूड आसा तो बदलूंक हांव तयार ना. हांव आसा थंयच आसा, तरी पूण म्हाका जाय हेर सगळें बदललेलें. जातलें? जावपाक शकता? जावपाकूच शकना. म्हणटच जरी तर त्या प्रश्नांक जाबाब वय म्हाका नवो सर्ग नवी प्रितूम जाय, चेंज युअर एटिट्यूड. तो एटिट्यूड जरी तर आमचो चेंज जायना, बदलना, जाल्यार ही सगळीं फकत उतरां. भाव भयणीनो, आतां काय बरी कालच्याच दिसाक म्हादेईच्या म्हादेई विशीं आमी आयकलां. काल आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस सावथ गोवाचो MP प्रेस कॉन्फरन्स दिलो आनी ताच्याहून पयलीं NIOचो रिपोर्ट आयलो आनी NIOच्या रिपोर्टान म्हणलें ना, सावथ गोवाक चड लागचें ना, आख्ख्या गोंयाक लागचें ना, फकत नॉर्थ गोवाक मातशें मातशें लागतलें. कसलो रिपोर्ट? चीफ मिनिस्टरान म्हणलें हांव तेचेर पयलीं स्टडी करतां आनी मागीर उलयतलों आनी त्या उपरांत आमचें मागीर डिसिजन घेतलो, पयलीं म्हणलें. काल प्रेस कॉन्फरन्स जालो, त्या प्रेस कॉन्फरन्सान हे पार्टीन ऑपोजिशन पार्टीन आपणाची स्टडी मांडली आनी आमचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हाणें केरीत भाशेन ह्यो 4 स्टडीज ज्यो आसात, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, मागीर अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकॉलॉजी एंड एनवायरनमेंट, IIT मुंबय, नॉर्वेजियन इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन वॉटर, हाचे जे रिपोर्ट्स आसात ते सरळ सांगून दितात हे म्हादेईचें जरी तर डायवर्शन जालें जाल्यार गोवा इज हेडींग फॉर डेझर्टिफिकेशन. हाचे विशीं हांव पयलीं उलयलां, जायते फावटी सांगलां हें. डेझर्ट जातलो आमचें गोंय.
घडये माती आसा तसलो डेजर्ट न्हू, पण आनीक एक भाशेचो डेजर्ट. पण डेझर्टिफिकेशन हें जावपाक शकता. आनी हो रिपोर्ट भाव भयणीनो जेन्ना आयलो, तेन्ना प्रश्न आयज परतून आमकां नवें जाय, आमकां आदलें जाय. आनी आमकां नवें जाय जाल्यार कितें नवें जाय? आमचें गोंय जें आसा तें काय बरें आसलें. आनी आयज जें नवेंपण आमच्या गोंयांत येता आनी आदलें जें बरें आसलेलें तें आमी पिड्ड्यार करता, तें आमचें पिशेपणूच म्हणपाक जायना काय? जाल्यार आदलें आसा तें वसूंक जाय, नवें येतलें जाल्यार अशें आमी म्हणलां. जाल्यार पयले सुवातेर आमकां नवेंपण जाय तें कसलें? जिवीत दिवपाचें काय जिवीत काबार करपाचें? फकत फायदो पडोवपाचें आनी जें कितें आमचे लागीं आसा आनी आमच्या फुडाराची पिळगा जी येवपाची आसा तांचे पासत जें आमी सांबाळून दवरूंक जाय तें राखपाचें काय ताचें पाड घालून आमचो आयचो फायदो पडोवपाचें? ह्यो वस्तू भाव भयणीनो आमी चिंतपाक गरज जेन्ना आमी ह्या प्रश्नांक जबाब दितले हांव. आमकां नवो सर्ग आनी नवी प्रितूम जाय? हें सगळें करतलो जाल्यार ह्योय वस्तू आमचे मुखार आसा. आडखडी जायत्यो आसात. फुटी घालपी जायते आसात. जेन्ना हो वावर बरो वावर करूंक पावलू, बार्नाबास आनी दुसरे आपोस्ल जे आसात ते वेताले, तें काम बंद करपी जायते आसले. खुद जुदेव जे आसले तांचे सवें गेले आनी तांकां बरें दिसनासलें पावलू, बार्नाबास शिकयतात तें तांकां आडावपाकूय जायनासलें, कित्याक जायतो लोक तांचेशी वेतालो. आनी हें पळोवन तांणी आपली आयडिया काडली. आनी कसली आयडिया? जी आयडिया आयज पासून आमचे राजकारणी मनीस काडटात. तांणी नामनेच्यो अस्तुऱ्यो ज्यो आसल्यो बायलो आसल्यो तांकां एकठांय केल्यो आनी तांकां सांगून धाडलें, चलात वचात तेका पावलूक, बार्नाबासाक सांगात, तुमची आमकां हिंगा गरज ना, आमचो गांव सोडून वचात. आमकां ती शिकोवण नाका. बऱ्यो नामनेच्यो बायलो. आयज आमच्या गोंयांतूय दिश्टी पडटा. नामनेचे मनीस जे आसात तांकां आयज उजार केल्ले आमकां दिश्टी पडटा. जे कोण पाड घालूंक सोदता तांणी आनी जे कोण जबाबदारी दिवनूय आपली जबाबदारी घेयना सारके, म्हणल्यार आमचो सरकार आसा, आमचें गोंय राखपाची जबाबदारी फकत तोंडा पुरती जाल्ली आसा, तेन्ना आयज जायते जाण IT सेल म्हणलेले येतात. कोण आपणाचे बेश्टे रिपोर्ट घेवन येतात, ट्वीक करतात रिपोर्ट. आनी हे भाशेन तेंच जें आदीं चल्ललें, बऱ्या वावराचेर आडकोड घालप, हें आजुनूय चालू आसा. आनी देखूनच भाव भयणीनो आमी तें समजपाचें गरज आसा देवाच्या उतराच्या उजवाडान. अशें जातलें हें आमकां सांगून दवरलेलें आसा. दुमाळो येतलो. तांणी कितें केलें? एक कडेन जरी तर दुमाळो आसा, दुसरे कडेन गेले. पूण ही शिकोवण दिवपाची आहा ती चालूच दवरली. जेजूचो बरो वावर आसा तो चालूच दवरलो. जेजूचो बरो वावर जिवीत दिवपाचो, सेवा करपाचो. तें करीत रावले आनी ह्या पासत आयज हो भावार्थ आख्ख्या संवसाराक फांकारला. जरूय आडकोडी आयल्यो, भायर घातले थोडे कडेचे, ते आपलो पांयाचो धुल्लो पासून फाफडून थंयसरले भायर सरले, पूण दुसरे कडेन गेले. आमी आमचे मदलीं जरी तर कोण आसात, बरें करतात आनी आमच्या वावराचेर जरी तर आडकोड येता, बंदी येता, जाल्यार हेंच करूंक शिकूंक जाय. ह्यो स्ट्रॅटजीज शिकूंक जाय. बरो वावर बंद करप हें सोल्युशन न्हू. पूण आमचे मदलीं जायतीं जाणां वावर सुरू करतात, पूण अश्यो आडकोडी येयल्यो, बरो वावरूच बंद कोत्तात. कित्याक? लोक सांगात दिना. सरकार आडकोड घालता. पुलीस आसात ते त्रास करतात. बरो वावर नाकाच. पूण हें त्या आपोस्लांनी करूंक ना. हें जेजूच्या पाटलावदारांनी करूंक ना. एक कडेन जरी तर बंद करता, चल दुसरे कडेन वच. शिकोवण चालू दवर, बरो वावर चालू दवर. आनी अशें करता तेन्ना भाव भयणीनो हो नवो स्वर्ग, नवी प्रितूम निर्माण जातलीच. तें करूंक करात मोग एकामेकाचो. आमच्या गोंयच्या संदर्भान उलयत जाल्यार जें कितें जेजून आमकां सांगलां हें भोव गरजेचें. आसा काय आमकां मोग एकामेकाचो गोंयकारांक? आयज एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक वयर काडटा, दुसरो गोंयकार वयर चडटा जाल्यार तेजे पळोवन दोळे फोडपी आयज गोंयकार जायते आसात. दुसरे भायले जे कोण आयिल्ले आसात तांकां पासून घडये आमी जायते पावटी आमचेंच काडून दिवपी उदार मनाचे गोंयकार आमी. पूण आमचो कोण जरी तर आसा, गोंयकार कोण आसा, तो वयर सरूंक सोदता, आपल्याच कोश्टांनी त्रासांनी पासून वयर चडलेलो आसा, फुटले दोळे आमच्या गोंयकारांचे.
दवर तेका ओड सकयल ओडय, ताचेर कंप्लेन घाल वो ताचे कशेय भाशेन पाड घाल. कोन्नात काय आमी गोंयकारां हे भाशेन? कोत्तात काय कोन्नात? खंय गेल्लो मोग? जरी तर हो मोग आमकां एकामेका सवे ना, आमचेच मदें ना, जाल्यार मुखाल्लो मोग आनी सोडूच खबर. म्हणटच गोंयची खबर करता आसतना पयले स्वते तुज्या शेजाऱ्याक आसा हो मोग, तुज्या घराब्यान तुजीं भाव भयणां जीं आसात तांचे सवे आसा हो मोग, काय फकत एकामेकाचीं भाटां खावपाक म्हाका चड पडलां काय तुका चड पडलां हेंच. आनी जायते फावटी आमी भाव भयणां एकामेकाचीं दुसरो भाव दुसरी भयण वयर चडटा जाल्यार पळोवंक जायना जेलसी फुटलेली आसा सारकी. जरी तर आमच्या घराब्यांनीच जरी तर आमच्यान हो मोग दाखोवपाक जायना जाल्यार भायर आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी खंय उरलां. आनी हें भायर जरी तर आमचें क्रिस्ती जिवीत जायना जाल्यार भाव भयणीनो हो प्रश्न फकत प्रश्न, तेचो जाबाब ना. जाय तुका नवो सर्ग नवी प्रितूम, फकत प्रश्नूच उरलो. जाबाब दिला तो बेस्त पोको. कित्याक सगलो लोक आयकता, दुसऱ्यांक कळटलें ना म्हणीत जाल्यार प्रश्न येवपाक शकता, कित्याक नाका रे तुका म्हण. पूण वय म्हाका जाय म्हणल्यार सेफ आन्सर. आतां त्या आन्सरान तुमी जो आन्सर दिल्लो आसा भाव भयणीनो आयच्या दिसाक, हें आव्हान तुमकां आयज. दीस इज अ चॅलेंज टुडे. जो जबाब तुमी दिला परतून दियात. जो जबाब तुमी दिला त्या जबाबान भितर वसात. वय म्हाका नवो सर्ग आनी नवी प्रितूम जाय. जाल्यार कसलो तो सर्ग आनी कसली ती प्रितूम, नवी प्रितूम जी तुका जाय आनी ती मेळोवन घेवचे पासत. क्रिस्ती शिकोवण आसा ताचे प्रमाणे आमच्यान ती मेळोवन घेवपाक जाता. हो भरवसो धर. आनी ज्यो वस्तू हे मेळपाचे आमकां आसा ताचेर आड वेतात, वो जे एटिट्यूड्स तुज्या जिविताचे ताचेर आड वेता ते बदल. तेन्नाच हो नवो सर्ग नवी प्रितूम आमकां मेळटली. तर आमकां हो नवो सर्ग नवी प्रितूम दिवपाक हो आमचो मोग केला म्हणटा तो ह्या खुर्साचेर. आपलें रगत वारोवन जेजून आमकां सोडयल्यां. आमकां नवेपण दिलां. नवेपण कसलें? मरणांतली आमकां सोडून नवें जिवीत दिलां. पिडेंतली आमकां सोडून नवी भलायकी दिल्या. आदलें आमचें जिवीत जें घुटून घुटून जियेता हांव जायते फावटी कोश्टां त्रासाचें, तें आमी खुशालकायेन जिवंक ह्या खुर्सार तावन जेजून जें रगत वारयलां ताचे वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. हाचेर जायतें आमी उलोवपाक जाता. पूण आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां इतलेंच पुरो. समजून घेवया. होच नवो सर्ग नवी प्रितूम दिसाच्या दिसाक आमकां मेळपाक ह्या आल्ताराचेर ही मिलाग्र घडत आसा. नवी मिलाग्र ती. काल जाल्ली ती मिलाग्र आयज न्हू. घडये तेच भाशेची हो सादो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता. विस्वास दवरता हितून? डू यू बिलीव की खरेंच जेजू ह्या आल्ताराचेर येता म्हूण? जाल्यार ताका घेवंक आमी येता तेन्ना होच आमचो एटिट्यूड जावं दी. म्हणटच आमचे एटिट्यूडान जें कितें बदलपाचें आसा गरज तें बदलूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमचेंच जण एकल्याचें अर्पण हे मिसाचे भेटेन हे भेटवणेन करुया.